पंधरा दीस पयलीं माल्याची जात्रा जाल्ल्यान सगळ्या भाविकांक रेड्याचे जात्रेची उमळशीक लागिल्ली। आयतारा मध्यान राती गांवकर वाड्यावयल्या श्री महामाया देवळा कडल्यान श्री केळबाई देवीची पेटिल्ले माले वाजयत गाजयत केळबाई वाड्यावयल्या श्री केळबाई देवळा कडेन गेली। मात पयलेच फावट पेट आनी माल्या वांगडा माशेलाची तरंगां आशिल्ली। केळबाई वाड्याचे व्रत धरिल्ल्या दोंड भक्तगणा सयत पेटिल्ले माले तकलेर घेवन अवसारी मोडान नाचत 5 फेरे मारले। ही जात्रा फामाद आशिल्ल्यान दर वर्सा प्रमाण अंदूय भाविकांनी जात्रेक गर्दी केल्ली। रेड्याची जात्रा बरे भशेन संपन्न जाल्लेली आसा। फातोडेर महामायाचे आमचे मंदिर जे आसा आमची ग्रामदेवता थंयसून हे जात्रेक सुरवात जाता। व्हडली जात्रा जाल्या नंतर म्हणजे धाकटी जात्रा जाल्या नंतर 15 दिसांनी व्हडली जात्रा म्हणजे हीच रेड्याची जात्रा जी आसा ही संपन्न जाता। महामायाच्या देवळा कडेन पेट माले आनी तरंगां सो सगळो जो लबाजमा जो आसा तो महामायाच्या देवळा कडल्यान भायर सरून आज मागीर फातोडेर हांगासर केळबाई वाड्यार येयल्या उपरांत ही जात्रा जी आसा ही जात्रा मोठ्या उमेदीन हांगासर संपन्न जाल्ली आसा। फॉर एग्जाम्पल अंदू ती माशेलांतली पळय ती तरंगां येतात न्हू ती म्हाका दिसता येवंक ना जात्रेक। तेंच्यांनी तेंचे कमिटीन दिसता सांगला तांकां की न्हू तुमी केळबाई वाड्यार वचपाचें ना पाट्यार आसा थंयसरूच रावपाचें म्हणून आमी जेन्ना एक परंपरे प्रमाणे जेन्ना उलो घालपाचो तेन्ना प्रयत्न केलो तेन्ना ते वटेनसून ओ म्हटलें वयता पण अंदू ते वटेनसून आमकां जाप मेळोंक ना ओची जाप मेळोंक ना म्हणटकूच मागीर आमी आनी फुडें आनी घालना मागीर फुडली जात्रा जी आसा ही फुडली जात्रा आमी परंपरे प्रमाणे करून घेतलेली आसा। माले बी पेटले माले पेटलेले आसा पेट सजयल्ली आसा आनी दोनूय माले आनी पेट जी आसा आतां हांगा वाड्यार येयल्या उपरांत ही जात्रा जी आसा ही जात्रा लोकांची गर्दी भाविकांची गर्दी विचारली लोकांची गर्दी आसा आनी लोक आनंदान मोठ्या संख्येन म्हणटा तशें गोंयभरांसून जे भक्तगण जे आसा मोठ्या संख्येन हे जात्रेक रेड्याची जात्रेक येयल्ले। ही आमची केळबाईची जात्रा व्यवस्थित जाल्लेली आहा। सकयल मामायच्या देवळा कडसून पेट माले सगळे व्यवस्थित देव येयल्लेले आहा आनी ही जात्रा आमची व्यवस्थित जाली। लोक भरपूर आसलो लोक भरपूर दिसता हे लोक आमचे भरपूर जात्रेक जाता ती रेड्याची जात्रा म्हणटात। ही रेड्याची जात्रा पयली काळान रेडो मारी आता ती रेड्याची जात्रा म्हणून नाव पडला। पण तशें कितें आतां जायना ना आता तशें कशें आहा ते आता आमी रेड्याची जात्रा ती कोम्यार थारिल्लेली आहा 2 कोंबे मारतात ही जात्रा जाल्या म्हणजे जात्रेक तसलें विघ्न बी कांय ना 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 काय मजगती जात्रे निमतान आयतारा सांजे माशेलांतली श्री देवकी कृष्ण श्री पिसो रवळनाथ आनी श्री पुरुष ह्या देवाची तरंगां न्हंय मार्गान मये गांवांत आयिल्ली। मात परंपरे प्रमाण ही तरंगां जात्रेत वांटेकार जावंक ना। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।